पेडणेमालांतल्या कासारवर्णे मुळाव्या भलायकी केंद्राक मंत्री बाबू आजगांवकर आनी मंत्री विश्वजितान भेट दिली। ह्या भलायकी केंद्राची दुरुस्ती करतले म्हण ह्या वेळार मंत्री राणे हांच्यांनी कळीत केला। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। म्हणजे आमचे मतदारसंघात आणि मतदारसंघ आमचे इतलो पयस आसा इब्राहिम कोर्ट समोर कितें जालो तो जावन हांगा येता तुजो ते सायडीन सकराळ कितें जालो तो हांगा येता हे सगळे एरिया येदी व्हडली आसा ती जाणा एरिया ल्हान एरिया व्हडली आसा म्हणून हांव परतो परतो आमच्या सुविधाक परतो परतो रिक्वेस्ट करता यो आनी पळय आनी हो असो कितें जालो कारण तो डॉक्टर आमचो आसलो आमोणकर तेन्ना आमची डॉक्टर कांय ना आनी मेन सरकार आमचें जें आहा तें हेल्थाक चड लक्ष दिता आनी विश्वजितान तो तूं जाणा तेजे बद्दल लोकां बद्दल जे हेल्था बद्दल जो विचार करतो तो 108 म्हणटी ताणें हाडले तेजे खातीर कितलेशे लोक वाचले सुद्दां बरोबर मरे नाजाल्यार 108चो आज जो उपयोग जाता तो तुमी जाणात सगळे आनी आतां अर्जन्सी एमर्जन्सी तो हार्ट पेशंटाक रोखडोच ट्रिटमेंट दिवपा खातीर तो उलयतालो म्हाका हांगा जाता तितली सेवा दी हेल्थाचो प्रॉब्लेम सगळ्यांक खबर हेल्थाचो प्रॉब्लेम मेन आहा सगळ्यांचे आरोग्य म्हणजे धनसंपदा म्हणटा तशें पण हेल्थाचो हॉस्पिटल आमची व्हडली बिल्डींग आसा व्हडली बिल्डींगेक काम करपाक तो स्टाफ जावो तो स्टाफ ना आमचे कडेन ते आतां हे केल्या प्रमाणे 7 सर्वंटांची पोस्ट आमकां खाली आहा। MP म्हणजे मेल तो एक आहा वारकण येतो दुसरो फिमेल आहा तो वारकण इब्रामपूर ड्रायव्हर एक पोस्ट आहा ती लॅब चल्ली आहा ALDC 2 REMO धारगळचे लॅब चल्ली आहा लॅब टेक्निशियन एक लॅब चल्ली आहा एक्सटेंशन एज्युकेटर एक आनी इन्व्हेस्टिगेटर एक अशें टोटल 17 वॅकंट आहात आनी ताका लागून हेचो इफेक्ट आमकां लोकांक जाता बरी सर्वीस मेळना डॉक्टर आसात डॉक्टरांक जाय हेल्पर नर्स हे जर आसले जाल्यार तेचो इफेक्ट शेवटी पेशंटांची जाता आनी 2 आमचे जे नर्स आनी एक आहा ती हांगा तेंचे आसा पूण काम ते दुसऱ्या हातून करतात कितें सरकार कडल्यान हाडून ह्या परिसराच्या भुरग्यांक ट्रेन करपाचो प्रयत्न आसतलो कारण जेन्ना एअरपोर्ट येतले जेन्ना व्हडले प्रकल्प येतले जेन्ना हॉटेलां येतली आमी तांकां सगळे लायसन्स पासून सगळे दितात पूण हांकां एक नव्या तरेचो कायदो जे स्किलिंग डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान तांकां भुरग्यांक आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक स्किल करून त्या भुरग्यांक संदी पयली दिवपाची गरज आसा नाजाल्यार ते एपेरेंटीस म्हणून घेता आनी तांकां 12 म्हयने जाल्या उपरांत काडून उडयता तसे उपयोग ना आनी तशें आमी करपाक दिवचे ना म्हणून स्किलिंग डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान एक वेगळे तरेची एक पॉलिसी हे ऑर्डिनन्सच्या माध्यमांतल्यान आमी काडपाचो प्रयत्न करता जाल्यार पेडणे तालुक्यात तुमी पळयल्यार आयज बाबू जेन्नाच्यान परत आयल्यार तेन्ना तेंच्या माध्यमांतल्यान आतां नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा श्रीपाद नायकान घातले थंय क्लास C&D एम्प्लॉयमेंट आमचे लोकल गव्हर्मेंटूच करतले ते आमचे अंडरूच आहा सगळ्या लेवलाचे मेडिसीन आमी फ्री दिता कमीत कमी 100-120 कोटीची आमी मेडिसीन दर वर्सा आमी फ्री लोकांक दिता इतल्याच खातीर कारण आमचो लोक गरीब तो थंय हेर करपाक वचना थंय जेंकां परवडटा मुंबय वयता ते पूण आयज तुमी पळयतले की हार्टा खातीर श्रीमंताचो मनीस श्रीमंत मनीस त्याच गोवा मेडिकल कॉलेजात वयता हार्टाचें ट्रिटमेंट घेवपाक म्हाजे स्वताचे वडील जेन्ना बरे नाशिल्ले त्याच गोवा मेडिकल कॉलेजात गेले म्हणून हांव अधिकारान सांगू शकता की आमी त्या तरेची सेवा दिता त्याच तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय पूण एक की तुमचे जे मागणी आहा ते बाबू हांव तुका अश्युरन्स दिता की डायरेक्टराचे कडेन फाल्यां नोट पावतलो मागीर आमी दोगूय चीफ मिनिस्टर सांगू हो रिफर्बिश करून आमकां दी म्हणून सांगूंक जाय म्हणजे वॉर जे सगळे फेसिलिटी आहा एक वेगळे तरेचे तेका एक लूक येतले आनी त्या कित्याक हेका टायम खूब जालो आनी खंय ना खंय हे तुमच्या टायमार हे रेग्युलेशन जावंक